स्तोत्र 11. प्रमाणीक मनशाचो विस्वास. सर्वेस्पराच्या गोपांत म्हाका आसरो मेळ्ळा. कोण आतां म्हाका म्हणत, सवण्या वरी तुज्या आपल्या दोंगरार उडून वच. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाचेर काळोखांत गुरी घालच्या निमित्तान हे पळय नोश्टे मनीस दोनू ताण करतात, बाण सोडूंक तयार जातात. बुनयाद तर गळगळावन उडयली. प्रमाणीक मनीस कितें करूंक शकता? सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशाक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. नोश्ट्यांच्या माथ्यार उज्याचे कळशे आनी गंदोकाचो पावस तो रोखयता. तांकां गिरासूंक खोर खोर वारो सोडटा. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामळ भोगूंक मेळटलें.